Welcome to the Garden of Glory. Today's Kopani Bible reading is from 1 Timothy chapter 6 verses 11 to 21. In this passage, Saint Paul gives Timothy a final encouragement to live a holy life, fight the good fight of faith, and hold firmly to eternal life. तिमोथाक पावलूचें पयलें पत्र ओवेस्वर 6 वळी 11 ते 21. पावलू तिमोथाक ताच्या आपोवण्याचो उगडास करता. पूण तूं देवाच्या भोगता असल्यो वस्तू सोडून दी. सदां देवाक मानवलेलो जावंक तुजें ध्यान मोन लाय. ताची खरी भोगती करीत राव. भावार्था पोरमाणें चल आनी भावा भयणींचो मोग कर. कोश्टां दोगदांक सोंसणीकायेन फुडो कर. सगळ्यांक दुलोबायेन वागय. भावार्थाचें झूज सोडूं नाका. सासणीक जिवीत जोडून घे. तर सोबार गोवाया मुखार तुवें भावार्थाचें उत्तम उच्चारण केलाय तेन्ना हेंच जिवीत जोडूंक देवान तुका आपयला. सगळ्यांक जीव प्राण दिता त्या देवा मुखार आनी पोन्स पिलाता हुजीर गोवाय दिवन उत्तम उच्चारण केलां त्या जेजू क्रिस्ता मुखार हांव तुका असो हुकूम घालतां. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी दोबाज्यान दिश्टी पडोसोर चुकी विरेत आनी गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाळ. आपणे नेमलोल्या काळार ताका पोरगोट करतलो एकलोच ओमोर आसा तो. ओगोम उजवाडांत रावपी मनशान पळोवंक नासलोलो पळोवंकूय जायना तसलो. एकलोच सोकटां सोरवांचो भाग्यवंत अधिकारी. तोच तो राजांचो राजा आनी धोनयांचो धोनी. ताका मान आनी पदवी सासणांच्या सासणांक. आमेन. गिरेस्त भावार्थ्यांक शिडकावणी. ह्या संवसाराची गिरेस्तकाय आसलोल्यांक अशें शिकय. तुमी गोरवान फुलो नाकांत आनी ओथीर गिरेस्तकायांचेर तुमचो भरवासो दवरूं नाकांत. तुमचो भरवासो फकत देवाचेर आसूं दी. कित्याक तो आमच्या गरजांक जाय तितलें भरपूर मापान आमकां दिता. बरें तें करात. बऱ्या कोरण्यांनी गिरेस्त जायात. उदार काळजान हेरांक वांटून दियात अशें तांकां सांग. अशें करून तीं आपल्या फुडाराक ओमोलीक भांडाराची घोट बुन्याद घालून दवरतलीं. आनी हे परी एकूच खरें जिवीत आसा तें आपणाक जोडूंक पावतलीं. निमाणी शिडकावणी आनी संपादणी. तिमोथ म्हज्या प्रितीच्या, तुजे आदीन केला तो थेवो राख. देवाचे भोक्तीचेर आड आनी अर्थ नासलोले वाद विवाद वाटाय. असले वाद विवाद कोण कोण जाणवाय म्हूण समजतात पूण खरेंच म्हणल्यार तांतून जाणवाय बिलकूल ना. असली पोलकी जाणवाय धरून कांय जाणांनी भावार्थूच सोडून दिलो. देवाची दयाळाय तुमा सोमेस्ता सोवें आसूं. Reflection. Paul calls Timothy a man of God and tells him to pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. He reminds us that our true treasure is not in the world, but in our faith and good works. We are called to fight the good fight of faith, to stay pure, and to trust in the living God who gives us all things richly to enjoy. Paul also warns against the pride that comes from wealth, encouraging us instead to be generous and ready to share. Let us keep our hearts humble, our faith strong, and our eyes fixed on eternal life.
Prayer. Let us pray. Heavenly Father, thank you for calling us to be people of faith. Help us to live with righteousness, love, and humility. Give us strength to fight the good fight and to hold firmly to eternal life. Amen. This was 1 Timothy chapter 6 verses 11 to 21. Konkani Bible reading. Please like, share and subscribe to Garden of Glory channel and help spread God's word to all.